This program is brought to you by Health Department, Government of Goa, National Health Mission, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल आणि येवकार तुमकां सगळ्यांक इन न्यू एपिसोड ऑफ युवा हेल्थ इन असोसिएशन विथ हेल्थ डिपार्टमेंट. भलायकी खातें गोंय सरकाराचे जे आसा तांची एक इनिशिएटीव आसा. इट इज कॉल्ड RKSK, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम. किशोर स्वास्थ्य म्हळ्यार टीनेज हांचे हेल्थ आणि तुमच्या सगळ्या भुरग्यांचे हेल्थ बरें उरप ही जिम्मेदारी आमची आसा, आमच्या सगळ्यांची आसा. एक गोष्ट लक्षात दवरा, तुमचे जर हेल्थ किंवा बाकीच्या खंयच्याय गोश्टीं कडेन, फॉर एक्झाम्पल आमी ह्या शोन जायते इश्यूं बद्दल उलयतात. फॉर एक्झाम्पल ट्राफिकाचेर जर आसाच तेन मेंटल हेल्थ जी खूब इम्पॉर्टंट आसा, तशेंच ड्रग्स अब्यूज ऑर सिगरेट स्मोकिंग, अल्कोहॉल कन्जम्पशन, न्यूट्रिशन, सेक्स एज्युकेशन, ह्या सगळ्या गोश्टींचेर आमी एक प्रकाश घालपाचो, एक फोकस करपाचो प्रयत्न आमी ह्या प्रोग्रामांतल्यान करता. बट बाकीच्यो सगळ्यो ज्यो गोश्टी आसा जाची सुरवात म्हाजे एक विचार करीत जाल्यार एक गोश्ट अशी आसा की मेंटल हेल्थ जर सारकी ना जाल्यार खुबश्यो वायट गोश्टी किंवा नेगेटीव एनर्जीक एट्रॅक्ट जावपाक शकता. त्या खातीर मेंटल हेल्थ दवरप बरी दवरप भरपूर गरजेची आसा. आनी ताज्या खातीर म्हाका दिसता जे पेरंट्स आसा तांच्यांनी ही इनिशिएटीव सगळ्यान पयलीं घेवपाक जाय. आपल्या भुरग्यां कडेन बऱ्या तरेन उलोवप, तांचे प्रॉब्लम समजून घेवप, तांचे कडेन बऱ्या तरेन तांच्या प्रॉब्लमांचेर सोल्युशन सोदून काडप, हे सगळे पेरंट्सांची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा. अँड ह्या विकाक आमी गेल्ले ITI बिचोले हांगासर अँड खूब बरी मजा मस्ती आयली. खुबशे आन्सर्स गावले. जे कितें आन्सर्स भुरग्यांनी दिले आमकां ह्या प्रोग्रामान, ते सगळे तुमच्या मुखार आमी घेवन येता. जस्ट चॅक इट आउट. बरं, म्हाका सांगात, चले गाडयो फास्ट चलयता काय चलया फास्ट चलयता गाडयो? चले चलयता चलियो चलयो दोनूय मे बी चले सगळे चलयता मरे बाय, कार सगळे चलयता. लायसन्स आहा मरे सगळ्यां कडेन? दाखोवपाक शकता आसा मरे तुमचे कडेन? ओके, व्हेरी गुड. म्हाका सांग, ही सायन कितें रे? सर्कल जंक्शन कितें रे? खबर इन्फॉर्मेशन साइन. जंक्शन जंक्शन सर्कल मारून वचप ते. सर्कल मारून वचप सर्कल 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 सगळे कॉपी पेस्ट करपाक हुशार. एक्झाम कित्याक करतात गो? सर्कल ते सर्कल असतात. सर्कल 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 खबर लागले? सॉरी खंय? खबर नाही. पयला केन्ना तरी हे हां खंय? ते इन्फॉर्मेशन जाय ती म्हाकाय खबर आहा, बट हे सायनीचो मिनींग कितें खबर नाही. पळोवंक ना केन्ना? सर्कल ओके, हे पयले रे केन्ना सायन तुमी? इट्स कॉल्ड रावंड अबावट. रावंड अबावट म्हळ्यार जेन्ना फुडें सर्कल आसा जाल्यार तुका एक पयली कॉशन सायन दिता की फुडें सर्कल आसा, गाडयो मदल्यान येवपाक शकता, तूं मातशें सवकास पळय आनी काड म्हणून. बरें, म्हाका सांग, चले कित्याक फास्ट चलयता गाडयो? शो खातीर उमेद स्टंट्स आवडटा म्हणून शो मारपाक. वॉट इज द फूल फॉर्म ऑफ RTO? बेटा फ्रॉम करू नाका. रोड ट्रान्सपोर्ट ऑफिस. कितें रे? घरा कडेन धरून येयलें लायसन्स, तेजेर तरी आसलेलें आहलें मरे. खबर ना. रोड ट्रान्सपोर्ट ऑफिसर. रोड ट्रान्सपोर्ट ऑफिस. खबर आहा? खबर आहा? रोड ट्रान्सपोर्ट ऑफिस. ट्रान्सफर कितें? रोड ट्रान्सपोर्ट असोसिएशन. रजिस्ट्रेशन ट्रान्सपोर्ट ऑफिस. खबर ना. रोड ट्रान्सफर ऑफिसर. खबर आहा? ना. खबर आहा? सिग्नल ट्रॅफिक ऑफिस. RTOचो फूल फॉर्म कितें रे? हांव नको. नको लायक खबर आसा?
खबर नाही. रोड ट्रॅफिक ऑफिसर. ट्रॅफिक ऑफिस. आन्सर सांग. आरटीओचं फुल फॉर्म. आरटीओचं फुल फॉर्म किती? रोड ट्रान्सपोर्ट ऑफिसर. रोड ट्रान्सपोर्ट ऑर्गनायझेशन. रिजनल ट्रान्सपोर्ट ऑफिसर. रिजनल ट्रान्सपोर्ट ऑफिस. ललिता आपण फुल फॉर्म बघत ना. रोड ट्रान्सपोर्ट ऑफिस. 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 रोड ट्रान्सपोर्ट. ओके, नाही दोघां खातीर ताळयो मारा. रिजनल ट्रान्सपोर्ट ऑफिस. अशी 4 रिजन सांगा म्हाका जी कॉमन आसतली किंवा जी तुमकां फील जाता की हे रिजना खातीर आमी टेन्शन चड घेता. अशी खंयची 4 रिजन्स आसा यूथ चड टेन्शन घेता? फ्युचर, करियर इशू, चेडू. फॅमिली इशू. ट्रॅफिक. रोड. ट्राफिकाचे इतले टेन्शन घेता गो तू? अजून डिप्रेशनान बी वचूं शकता. सारके जेन्युअन प्रॉब्लेम सांग जेचे तुका म्हणजे तकलेचेर खूब टेन्शन जाता, खूब प्रेशर घेता अशें खंयचे? स्टडी. एडिक्शन्स. ब्रेकअप जाल्या उपरांत. पुअर फॅमिली. फायनान्शियल. फायनान्शियल इशू. स्टडी. स्टडीज. रिलेशनशिप. बॅड फ्रेंड सर्कल. फॅमिली अँड स्टडीज. एक्झाम स्ट्रेस. एक्झाम अँड फॅमिली. स्टडीज अँड एक्झाम्स. स्टडीज फॅमिली. स्टडीज फॅमिली. एक्झाम फॅमिली. फायनान्शियल प्रॉब्लेम. फॅमिली. रिलेशन. घरान प्रॉब्लेम आले. येस फॅमिली. फॅमिली इश्यूज. मोस्टली फ्युचर. फ्युचर. स्टडी. स्टडी इश्यूज. फ्युचर. आणि कांयच ना तुका प्रॉब्लेम लायफान? जॉब. टेन्शन. समटायम्स स्टडी प्रॉब्लेम. करियर. करियर इश्यू. फॅमिली प्रॉब्लेम. करियर इश्यूज. रिलेशनशिप प्रॉब्लेम्स. रिलेशनशिप प्रॉब्लेम. फॅमिली. फॅमिली. स्टडी. फॅमिली. घेत ना आल्या. स्टडी टेन्शन. थोड्यांक अशें केन्ना कितें एवॉयड करता पळय कोण फॅमिली जर केन्ना सांबाळून घेयना म्हणजे अंडरस्टँड करिना तेन्ना. स्टडीचे. स्टडीज. सो जॉब बी मेळटा. पर्सनल टेन्शन. स्टडीज टेन्शन. पर्सनल आणि फॅमिली. करियर. करियर. अनएम्प्लॉयमेंट मागीर एज्युकेशन आसता. स्टडीजाचें आसता. पर्सनल आसता. हय. फॅमिली इश्यूज. म्हाका नात न्हू. करियर इशू. पर्सनल इशू. मिसअंडरस्टँडिंग्स अमंग फ्रेंड्स. सेम मिसअंडरस्टँडिंग अमंग फ्रेंड्स. जॉब. स्टडी. फॅमिली इशू. स्टडी. हेल्थ प्रॉब्लेम. फॅमिली. करियर. हेल्थ इशू. स्टडी. करियर. फॅमिली. स्टडी. करियर. ओके, हांव तुमकां एक गोश्ट सांगता. तुमी जेन्ना पळयतले न्ही हे जस्ट सांगिना आयची आमची 9वी कॉलेज किंवा 9वी इन्स्टिट्यूशन जे आमी विजीट करता ते पॅन गोवा जर पळोवंक वचत न्ही तुमी जी प्रॉब्लेम सांगले न्ही एक्झॅक्ट त्योच प्रॉब्लेम्स आसा. ताच्या भायर कांयच वेगळे प्रॉब्लेम्स ना भुरग्यांचे. एक्झॅक्ट. सो हे 4 जे प्रॉब्लेम आसा न्ही तुमी कॅटेगरायज करा. नंबर 1 खंयचे आसूं शकता? एग्जाम्स का फॅमिली? फॅमिली कितल्या जाणांक दिसता हात वर करा. फॅमिली इश्यूज आर मोर कन्सर्न. कर गो डायरेक्ट हात वर कर. दिसता जाल्यार हात वर कर. सांग 1 2 3 4 5 6 7. ओके. आणि एग्जाम्स? ओके. सो फॅमिली नंबर 1. फॅमिली इश्यूज नंबर 1. सेकंड एग्जाम स्ट्रेस. ओके. थर्ड रिलेशनशिप इश्यूज. ओके. फोर्थ फायनान्शियल प्रॉब्लेम्स. एक्झॅक्टली. सगळ्या कॉलेजींनी हे 4 इश्यूज जे आसा न्ही ह्याच नंबरान आसा. डिप्रेशनान गेल्यानंतर किंवा वीक जाल्यानंतर कितें करतात आमी? वायट संगतीक लागता. वायट संगतीक लागता. सुसायड बी करता. ड्रिंकिंग स्मोकिंग. ड्रिंकिंग स्मोकिंग. वायट संगत. नेगेटिव्ह थिंकिंग. ड्रिंकिंग. एट करता सगळं. थिंकिंग. मातसो सॅड जाता मातसो. अटेंटिव्ह नासता डेली लायफ. कॉन्सन्ट्रेशन आसता. न्हिदता. अटेंटिव्ह नासता. ड्रिंकिंग स्मोकिंग. उलोवपाचें बी काम. शांत बसता. अलोन फील जाता. लोकां कडेन चडशें उलयना. रडटा. सॉंग्स आयकता. आमी आमकां हर्ट करून घेता. रुमान एकठांय रावता आनी फॅमिली वांगडा बी उलयना चड. अलोन रावता. जेवपाचें बीन सांडटा. ओगी रावता. ओगी बसता. एकामेकाचेर राग काडटा. शेअर करता फ्रेंड्सा. एंग्री. ओनली फील जाता.
तिडक काडटा दुसऱ्यांचे रडटा रडटा तेचेर विचार करता चिंतून चिंतून रडटा दुसऱ्यांचे राग काडटा ओवर थिंक जायत ना दुसऱ्याचे राग काडटा म्युझिक ऐकता ॲडवायस घेता फ्रेंडाक शेअर करता ते सोल्युशन Solution. कितें करता आपली बाज बेजार जाता मनीस दुसऱ्यांचे चिडा काडटा ओग्गी जाता घरान राग काडटा थोडी एकदां थोड्या केसींनी अशें जाता की थोडी भुरगीं जी डिप्रेस जाता पळय ती अशी ड्रग्साचे सुद्दां वायट हितूर वयता अल्कोहोल सुद्दां घेता स्मोकींग सगळें तशें करता राग येता ओके चडशे फावटी कितें करता रे आमी डिप्रेशनान गेल्या उपरांत ड्रिंकींग करता जस्ट टू हर्ट आवर सेल्फ दुसऱ्यांक दाखोवपाक आपूण कितलो डिप्रेशनान आसा अशें नासता एक एकदां की आपूण फक्त दाखोवपा खातीर दुसऱ्यांक करता खुबश्या फावटी ताजो परिणाम आमी केन्ना पळयना ड्रिंकींग आनी स्मोकींग गेटवे टू द ड्रग्स बिलीव करता ही गोश्ट जी एक वाट आसा सुरवातीची वाट आसा ड्रग्सा खातीरची तुमच्या भितरले कितलेशे फ्रेंड्स आसतले तुमचे किंवा तुमच्या भितरले कितलेशे तुमचे भुरगे आसतले किंवा तुमचे फ्रेंड सर्कलान भायले आसतले जे ड्रिंकींग करता स्मोकींग करता इवन ड्रग्सा पर्यंत पावल्ले आसा सो हे गोश्टींतल्यान भायर सरपाक डिप्रेशन किंवा स्मोकींग हे भायर सरपाक कितें करपाक शकता रे आमी कंट्रोल कशें रे स्मोकिंग करूंक जाय तेजे कंट्रोल कितें करप डिप्रेशन आसा कितें करप मेडिटेशन मेडिटेशन पॉझिटिव्ह थिंकिंग फायन पॉझिटिव्ह थिंकिंग आणि बऱ्या मनशाची संगत धरप सेल्फ कंट्रोल शेअर करप कितें दुसरें शेअर करप दुसऱ्यां कडेन तुजी थिंकींग आतां मातशें चेंज करप सगळें सारकें थिंकींग चेंज करप बरें कशें change करप? बरें थॉट्स आहा ते सांगप थिंकींग म्हटल्यार आतां आपलो ब्रेकअप जालो म्हटल्यार कितें जालें आपूण हें कित्याक करता आपली फुडें लायफ आहा तें आपूण चिंतूंक जाय सारकें करपाक जाय फ्रेंड चेंज स्पेंडिंग टायम विथ फॅमिली फ्रेंड्स Spending time with family is good. फ्रेंड्स काही सांगून समजून हे करू शकतात फ्रेंड्सांनी समजोवपाक जाय प्रॉब्लम बी जाल्यार शेअर करपाचो प्रॉब्लेम शेअर करप टायम स्पेंड करप फॅमिली वांगडा फ्रेंड्स वांगडा टायम स्पेंड करप ओपनिंग अप विथ एवरीवन फॅमिली वांगडा टायम स्पेंड करप फॅमिलीने इन्वॉल्व जावं फॅमिली इन्वॉल्व जावप फॅमिली वांगडा इन्वॉल्व जावप फ्रेंड्स वांगडा शेअर फ्रेंड्स फ्रेंड्स वांगडा भायर वचून अशें हें करून मागीर तें प्रॉब्लेम शेअर करपाक ते फ्रेंड्स वांगडा आपल्या फॅमिली फुडें सगळे प्रॉब्लेम शेअर करून जाता प्रॉब्लेम शेअर प्रॉब्लेम शेअर फॅमिली वांगडा टायम स्पेंड करून कावन्सिल कन्सिस्टंट इन वर्क वॉट पॉझिटिव्ह थिंकिंग पॉझिटिव्ह थिंकिंग कन्सिस्टन्सी इन वर्क ओके फॅमिली कडेन बीन चड टायम स्पेंड करप पॉझिटिव्ह थिंकींग पॉझिटिव्ह पॉझिटिव्ह आउटडोर एक्टिविटीज फ्रेंडाक हेल्प करपाक शकता और तुमी करपाक शकता टू कम आउट ऑफ दीस फर्स्ट इज पॉझिटिव्ह थिंकींग ऑलवेज थिंक पॉझिटिव्ह और अशा मनशा कडेन उलय जो पॉझिटिव्हली तुका मोटिवेट करता शेअर कर फॅमिली कडेन शेअर कर हातूंतल्यान भायर कशें येवपाक शकता किंवा हातूंतल्यान जावपी दुश्परिणाम कितें आसता ताजे बद्दल उलोवया आमी ओके फर्स्ट इज फॅमिली प्रॉब्लम इट्स पर्सनल हांव हातूंत कितें घालता तुमचे फॅमिलीचे पर्सनल प्रॉब्लम आसतात ते सुद्दां आसूं शकता सेकेंड थिंग इज तुमचो फॅमिलीचो प्रेशर तुमचेर की बाबा हेच शीक हे शिकोव नाका किंवा अशेंच कर तशें करूं नाका हातूंत सुद्दां खुबशे फावटी आमी स्ट्रेस घेता किंवा फॅमिली कडेन आपल्याक टायम दिवंक गावना फॅमिलीक हे टोटल फॅमिली इश्यूजान घालता ओके सेकेंड कितें म्हटल्यार स्टडीज ओके स्टडीचो स्ट्रेस जाता रे तुमचें कामूच स्टडी करप मरे स्ट्रेस कित्याक घेवपाक जाय बरें अपार्ट फ्रॉम स्टडीज पार्ट टायम जॉब करता कोणूच ना मागीर स्टडीजचें टेन्शन कसलें रे तुमकां इतलें स्टडीचें टेन्शन कितें आसता खबर आहा तुमकां आतां कित्याक तुमकां टेन्शन जाता तुमी आख्खें वर्सभर स्टडी करिना आनी एग्जामीच्या 2 दीस पयलीं स्ट्रेस घेतात तो स्ट्रेस तुमच्या तकलेर चड जाता मागीर की आपूण स्टडी करून सुद्दां पास जावंक ना कित्याक काय म्हणून सिंपल गोश्ट तुमी कंप्युटरान कितें फीड करतना वांगडाच समजा 4-5 फायली कॉपी करपाक लागात कंप्युटर सुद्दां कन्फ्यूज जातलो की बाबा कितें कॉपी करूं आनी कितें नाका तें सो तुमचें ब्रेन सुद्दां अशें इतलें ट्रेन ना की बाबा आपूण कितें कॉपी करता आपल्या ब्रेनान तें सारकें याद उरतलें बेस्ट तुमकां सांगू कितें करपाचें तें जे हांव प्रॅक्टीस करतालो क्लासीन एटेंटीव रावात 70% ऑफ युअर स्टडीज क्लासीनूच जाता तुमची 70% बिलीव मी टिचर कितें तुका सिंपल गोश्ट म्हाका सांग हनी सिंगाची सॉंग्स आनी अरिजीत सिंगाची सॉंग्स याद आहा तुमकां याद उरता एकदां आयकली का तुमकां याद उरता लिरिक्स बरें याद उरता न्ही कंपोजिशन बीन कित्याक कारण तुमी कॅरफुली आयकता ते सॉंग कॅरफुली तेजे लिरिक्स आयकतात सारके म्हणून तुमकां ते लिरिक्स एकदां सुद्दां आयकले न्ही काय याद उरता
सेम सेम हें आसा की तुमी स्टडी सुद्दां करतना जे कितें सांगता न्ही स्कुलान सांगलेल्यो कांय गोश्टी अजूनय आमकां याद आसा म्हाका तरी R=V/I बिकॉज आमकां सांगतना तशें सांगलेलें आनी ते आमी एकदां याद दवरले काय उरले ते तकलेन एकदां छापले काय सो जस्ट एटेंटीव रावात क्लासीन आनी स्टडी तुमचें कामूच स्टडी करप जाल्यार तेजेर स्ट्रेस घेवन म्हाका तरी दिसना की तुमी व्हडलें कितें तरी अचीव करतले आनी तातूंतल्यान तुमकां डिप्रेशन तर केन्ना जावचेंच ना स्टडी जावंक ना सो स्टडी करतना अशी करा डेली म्हणजे विकली करात हांव डेली म्हणत चल तुमकां जर प्रॅक्टीस करपाक विकली रिवायज करा क्लासीन एटेंटीव रावात विकली रिवायज करा अशें न्ही की तुमी खेळोंक वचनाका भायर भोंवंक वचनाका तें करता आसतना विकली जर रिवायज करीत एग्जामीच्या टायमार तुमकां इतलें सोंपें पडटलें अरे हें आपूण वाचलेलें आसा मरे जस्ट रिवायज केलें की तुका सरळ गोश्टी कळपाक लागतल्यो स्ट्रेस अजिबात येवचो ना स्टडीजांचो सेकंड थर्ड थिंग इज रिलेशनशीप इश्यूज एक गोश्ट तुमकां सांगू तुमी इतले रिलेशनशीप इश्यूज म्हणटात न्ही ब्रेकअप्स आनी हे ते सगळे किंवा कसले म्हणजे तितूर हांव सगळें धरता मिसकम्युनिकेशन धर किंवा तातूंतल्यान जावपी कितें म्हणटा तेका चडशे व्हडले रिलेशनशीप इश्यूज कसले आसता गो ब्रेकअप इज एक बट बियॉन्ड डेट आनी कसले इश्यूज आसता रिलेशनशिपान टायम दिवंक गावना आनी कितें ट्रस्ट इश्यूज आसता येस एंड मिसअंडरस्टँडींग आसा आनी कितें ओके ह्यो सगळ्यो गोश्टी ज्यो आसा न्ही ट्रस्ट टायम दिवंक पावना मिसअंडरस्टँडींग हाच्या सगळ्याचो एक पॉयंट आसा इज सोशल मिडिया बिकॉज सोशल मिडिया वयल्यान जावपी खुबश्यो मिसअंडरस्टँडींग लिड्स टू द ट्रस्ट लिड्स टू टायम लिड्स टू बाकीच्यो सगळ्यो गोश्टी आसा तितून सो जेन्ना केन्ना तुमी अशा गोश्टीचेर डिप्रेस जाता किंवा अपसेट जाता न्ही स्टे अवे फ्रॉम सोशल मिडिया फर्स्ट थिंग ऑलवेज स्टे अवे कारण तूं अश्यो कांय गोश्टी घालून वता सोशल मिडियाचेर ज्यो आपल्याक घालपाक जायना आसता आनी तातूंतल्यान परत थोडे मिसअंडरस्टँडींग जावपाचे चान्सीस आसता ऑर मिसलीड जाता दुसरो मनीस सो त्यो गोश्टी घालपाक अवॉयड करा सो अवॉयड सोशल मिडिया ऑर टायम बींग डिएक्टिवेट करा अकाउंट दॅट वील हेल्प यू ओके एंड फोर्थ इज फायनान्शियल इश्यूज तातूंतल्यान भायर सरपाक जाय जाल्यार तुमकां मेहनत तर करपाकूच जाय तातूंतल्यान डिप्रेस जावन म्हाका दिसना कितें करूंक पावतलें अशें वन सोल्युशन इज मेहनत हार्ड वर्किंग टू कम आउट ऑफ दीस अनेमिया मुक्त भारत म्हणून एक इनिशिएटीव आसा इंडियन गव्हर्मेंटाची वॉट इज एनेमिया रे One type of disease. What is anemia? तुमकां खबर आसतलें ताका विचारया anemia ब्लड what is anemia खबर ना शिरो बीन येता ते पांयांक ब्लड सेल्स कम so what is anemia ब्लड कमी आसता तें न्हू खबर डिजीज एक तो जेवण सारकें येना डिजीज जाता lack of red blood cells. Lack of red blood cells. Lack of red blood cells. This caused due to deficiency of iron. Deficiency of iron. खबर ना Disease. Deficiency. Deficiency of iron. One type of disease which is occur in small childs. खबर ना like old and ओके एनेमिया इज मनीस एनेमिक जाला म्हणटा आमी जेन्ना तेजे हेमोग्लोबीन लेवल कमी आसता ओके ऑर रेड ब्लड काउंट आसा पळय ते कमी जाता ब्लड वता आमचे आंगातले तेन्ना एनेमिया म्हणटा आनी एनेमिया इज जास्त करून चलयांक वांगडा चलयां मदीं चड आमकां पळोवंक मेळटा एट प्रेग्नन्सी वेळार ते खूब त्रास जावपाक शकता खूब प्रॉब्लम करपाक शकता अनेमिया एक दुयेंस न्हय तुमी जशें सांगला त्या प्रमाणे अनेमिया म्हणजे कितें आसता आमच्या रक्तान दोन पिशी आसता WBC आनी रेड BC आयकून जाणा तर ती रेड BC जी आसता न्ही ते रेड BCचो कावंट देंवता ओके तो देंवता इतलो देंवता की 10, 12 म्हणजे 12, 10 अशें रेड BC जाता आनी अशें सकयल जालें न्ही की मागीर आमी ताका अनेमिया म्हणटात
ओके अनिमिया म्हणजे डायरेक्ट इनडायरेक्टली म्हणजे कितें की रक्तपेशी कमी जाता आनी ताका मागीर न्हीज येता, लक्ष लागना, कॉन्सन्ट्रेशन लागना, थरथरप ओके हे त्याचे सायन सिम्पटम्स दिसून येता. म्हणून आमी तुमकां सांगता की अनेमिया इन रेगुलर म्हणजे मदीं मदीं चॅक करपाक जाय. सो हे अनेमिया खुबश्या भुरग्यां मदीं तुमकां दिसून आयला म्हणून आमकां 20 टॅबलेट विप्स ओके आयर्नची गोळी आमी तुमकां खावपाक दिल्ली. ओके आतां हे हेमोग्लोबीन वाडपाक जाय म्हणजे हेमोग्लोबीन देंवता इनफॅक्ट. आतां हे हेमोग्लोबीन जर वाडपाक जाय जाल्यार आयर्न रीच फूड जे आसता न्ही ते तुमी घेवपाक जाय. ओके आयर्न रीच फूड कितें आसता तुमकां सांगूं पळया मोस्टली ग्रीन लिफी वेजिटेबल्स एनी ग्रीन लिफी वेजिटेबल्स जे आसता पळय ते सामक्यो रीच इन आयर्न. ओके तातूंत सेकेंड रिचेस्ट इज हे नाशना आमी म्हणटा हय सामके सामके रीच. ओके मागीर तुमी मेथी फेनुग्रीक जे आमी म्हणटा पळय ते तुमी यूज करूं शकता. फक्त एक हांव तुमकां सांगचें म्हाका दिसतालें की आयर्न आनी कॅल्शियम जे आसता पळय प्रोडक्ट ह्यो मिक्स करप नासता. म्हणजे नाशणे जर घेतले न्ही नाशण्या बरोबर दूद घेवप ना किंवा दुदान मिक्स करप ना कारण कॅल्शियम आनी आयर्न बरोबर वचना. ते डजंट गो टुगेदर एब्जॉर्प्शन जायना सारकें जायना. वेरेज आयर्न जर तुजें प्रॉपर एब्जॉर्ब जावपाक जाय समज तुवें भाजी खाल्ली न्ही भाजी तूं जेवलो पळय बरें करून आयर्न भितर नासता सगळे वरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स आसतात ओके जे तुज्या शरिरांत कन्जम्पशन जावपाक जाय जाल्यार तातूंत तुमी एक लिंबू पिवपाचो म्हणजे एक विटॅमीन सी जे आंबट पदार्थ जे आसताले न्ही संत्रा मोसंबी आंबट न्ही ते जेवल्या नंतर ती एक जर तुमी खायत न्ही जाल्यार जें तूं जेवल्लें आसता न्ही तें कन्जम्पशन तुजें बरें जाता. ओके सो इट एब्जॉर्ब्स इजिली इट हेल्प्स टू एब्जॉर्ब आनी बरें जाता. दॅट्स हाव यू कॅन इम्प्रूव या आयर्न. म्हाका सांग कॅन बर्थ कंट्रोल पील प्रिवेंट फ्रॉम HIV? No. 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 Don't know about it. Prevent from HIV? खबर ना. हाँ? खबर ना. खबर ना. Don't know. खबर ना. No. खबर ना. खबर ना. खबर ना. No. No or yes? खबर ना. खबर ना. Yes. To prevent from HIV, to have safe sex, what are the methods? Condom. all physical contact. Condom is condom. Condom. Using contraceptive. Yes or No. no? Don't know. No. Don't know. Don't know. Yes. 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 No. No. Sure? Huh? खबर ना. खबर ना. No. 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 खबर ना. खबर ना. No. 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 Yes or no? Don't know. No. No. Huh? खबर ना. खबर ना. खबर ना. खबर ना. Physical relation or prevention of HIV. खबर ना. नॉलेज आसपाक जाय आनी कितें आसता डॉक्टरांची एडवायस घेवपाक म्हणजे मार्केटान कितें हें आसता पळय सामान ते यूज करपाक खबर ना. Using of condom. Using of condom. So condom is 100% safe, right? Yes or no? No. Sometimes it may fail. Sometimes. 99% safe, 1% chances असतात to fail. Okay? ही
सगळी आन्सर्स तुमकां नक्की आवडले आसतली. खुबश्या भुरग्यांनी ट्राय केल्या बरी आन्सर्स दिवपाक अँड येस बरी आन्सर्स आमकां गावली खरी. बट एक गोष्ट जी सगळ्यांनी आमी लक्षात घेवपाक जाय की खंयच्याय इशूचेर, हे सगळे जे आमी इशू आजकाल ह्या प्रोग्रामान उलयता, खंयच्याय इशूचेर सगळ्यान पयलीं जांच्यांनी उलोवपाक जाय भुरग्यां कडेन ते आसा पेरंट्स. सो प्लीज एक रिक्वेस्ट आसा सगळ्या पेरंट्सां कडेन की मेंटल हेल्थ किंवा जर डिस्टर्ब दिसता खंयचो भुरगो जाल्यार ताजे कडेन उलोवप, ताजे कडेन बऱ्या तरेन समजून घेवप ही तुमची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा. सो प्लीज 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 ही रिस्पॉन्सिबिलिटी पाळात सारकी. अँड जर तुका कितें म्हाका सांगपाक जाय, फीडबॅक दिवपाक जाय अबावट प्रोग्राम ऑर एनीथींग, जाल्यार म्हाका तूं फीडबॅक दिवपाक शकता. ऑर तुमकां कितें प्रॉब्लम आसा, जर तुका कितें हेल्प जाय जाल्यार तें बीन तूं म्हाका सांगता. आमची एक फेसबूक पेज आसा युवा हेल्थ, ताजेर चल अँड म्हाका तूं मॅसेज करपाक शकता युअर फीडबॅक जर म्हाका कितें सांगपाक जाय जाल्यार. अँड तुजें कितें प्रॉब्लम आसा जाल्यार ते प्रॉब्लम थंय बरोवपाक वचूं नाका. तुमचे जे प्रॉब्लम आसा ते 1-on-1 सॉल्व जावप भरपूर गरजेचें आसा. तुमचे कावन्सिलर जे आसा ताजे कडेन उलोवन सॉल्व जावप भरपूर गरजेचें आसा. आनी तितलेंच सिक्रेट उरपाक जाय, गोपनीय उरपाक जाय, इतलें आमकां खबर आसा. सो तुमचे जे प्रॉब्लम आसा ते सिक्रेट दवरपाची जिम्मेदारी आमची आसा. त्या खातीर प्लीज प्रॉब्लम घालूंक वचूं नाकात. जस्ट तुमचें नांव आनी नंबर आमकां घातल्या पुरो आमी तुमकां कॉन्टॅक्ट करून एक कावन्सिलर प्रोवायड करतले जे तुमचे प्रॉब्लम सॉल्व करपाक शकता. सो येस, फुडल्या विकाक परत एक फावट मेळुया एक नवीन एपिसोड घेवन आनी नवीन क्वेश्चन्स घेवन भुरग्यां कडेन. तोपर्यंत टाटा बाय बाय, टेक केअर.